ती उदकाची आसा. म्हाका खूब आनंद जाल्लो 27 MLD प्लांट जेन्ना ओपा चालू जालो तेन्ना सरप्लस उदक आमकां मेळ्ळें आनी तातूंत आज जे ऑन एन एवरेज 1 लाख लोक जे गोंयांत ट्युरिस्ट म्हणून येताले तेही बंद जाल्ले आसा फेब्रुवारीच्यान. फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे. आनी हाजो इफेक्ट इतलो बरो जातलो कारण तो नदयेचेर जालो. नदी क्लीन जावपाक लागली, नाले क्लीन जावपाक लागले, पूण आमचे जे वॉटर सप्लाय आसा ते सप्लाय बरोबर ना. हाजें कारण कितें हें गव्हर्मेंटान सांगचें. कारण आमचे कडेन सरप्लस उदक आसून सुद्दां आमी हें उदक लोकांक दिवंक शकना. म्हापशें तोच प्रॉब्लेम आसा, बिचोलीक तोच प्रॉब्लेम आसा आनी फोंडें तर आमचे कडेन भरपूर सरप्लस उदक आसा पूण आमी 4 तास सुद्दां दिवंक शकना. ताजें हें करचें कारण आज कालचे लेवल 2.8 आशिल्लें, आज त्यांनी एक बंधारो वयलो सोडलो त्या खातीर लेवल परत 3.5 जाला. पूण ओपाचो जो 27 MLD प्लांट आसा तो फक्त 15 MLD उदक काल उडयलें. म्हणजे ताचे पयलींचें हांव काडना, कालचें उदक ताणें फक्त 15 MLD उदक 27 MLD जालें. उदक कमी कित्याक लागून म्हाका दिसता तो प्लांट अजून पासून चालूच ना. 15 MLD सुद्दां हेचेर त्यांनी सुतोवाच करचो. हे 27 MLD उदक तुमी केन्ना दितले आनी फोंडेकारांक सरप्लस तास 8 तास उदक तुमी केन्ना दितले. कारण फोंडेकारा कडेन आज उदक आसा तें म्हैसाळ 10 MLD उदक चालू जालें. एक्स्ट्रा 10 MLD आमी सावथाच्यान उदक जुवारीच्या ब्रिजा सकयल्यान हाडना. त्यानंतर आमचे एनहान्समेंट 27 MLD जाला आनी ओरिजिनल आमचे कडेन 140 MLD उदक आसा. हे सगळे उदक जर धरले आमच्यो ज्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत हें उदक भरपूर जालें. आनी त्या शिवाय आमी तिसवाडी आनी हांगासर दापोडचे वाठारांत ते उदक धरून आमचे कडेन सरप्लस 10 MLD उदक एक्स्ट्रा आसपाक जाय. पूण तरी आसतना आमकां हें उदक मेळना. हें कशें तें म्हणून कोरोना खातीर बरेच इंडस्ट्रियल इस्टेटी बंद आसलेले फाटल्या तेही आनी एक वेगळो आसा. टोटल ट्युरिस्ट सिजन जो आसा तो पार्लायज जाला. जवळ जवळ 15 लाख लोक जे म्हयन्या येतात ते बंद जाल्या. ह्याचे वयल्यान आमचे सेवींग भरपूर आसा तरी आसतना उदक मेळना. हाची चवकशी सरकारान करची. एक 25 MLDचो प्लांट गांजान येवपाचो आसा तो पोस्टपोन जाल्लो आसा. ताजी सुरवात एक्चुली हांव मंत्री आसतना जाल्ली पूण फॉरेस्टाची क्लियरन्स नाशिल्ल्या कारणान तो मुखार वचूं ना. तें जें उदक आसा तें मेजर उदक उसगांव, फोंडा आनी प्रियोळ मतदारसंघात वापरपाचें थारिल्लें. पूण फॉरेस्ट आनी एक्विजिशन ह्यातूंत गफलत जाल्ल्या कारणान फूल एक्विजिशन जें आशिल्लें तें त्या वेळार डिले जालें आनी आर्थीक विवंचनेक लागून चड डिले जालें आनी त्या खातीर तो प्रोजेक्ट जो कोणाक पडला तो आतां तें काम करपाक व्हाळांसून व्हरता म्हणून एक बोवाळ जालो. तें जें उदक आसा तें 27 MLDचो प्लांट चलता ताजे खातीर आसा. तुमी उलयता तें उदक आमी पंप करता आनी व्हाळांतल्यान आमच्या ओपा नदीक येता. हो व्हाळांतल्यान उदक हाडटा आसतना नॅचरल फ्लो आसा म्हणून आमी तेन्ना तें पास केल्लें. पूण मागीर WRDची मिटींग जाली आनी अशें ठरयलें की 100% जें उदक पंप जाता 30 MLD तें डायरेक्ट ओपा नदीक जर आयलें आसत मदीं खंय जिरत आसतना जाल्यार ताचो फायदो ओपा प्रांताक जातलो. आनी त्या खातीर तांणी एक 100 कोटीचो 68 करोडचो प्रोजेक्ट काडलो. जी पायपलायन सामकी गांजेच्यान हांगा हाडपाची आनी थ्रू पायपलायन तें उदक हाडून तेतूंत सोडपाचें उदक सोडपाचें ओपा नदी. आनी त्या बरोबर तें काम चालू करता आसतना एनवायरमेंटाची जी NOC जाय त्यो त्यांनी घेवना. WRDच्यो बाकीच्यो NOC जाय त्यो घेवना. त्या खातीर वर्कशॉप जाता.